46 ज्युनियर नॅशनल बॉयज अँड गर्ल्स हे आमचे नागपुराक वचपाचें आनी ही गेम आहा पळय ती कॅरमाची 28 स्टार्ट जावपाची आहा आनी 31 काबार जावपाचें. हांव समज आमचे जे प्लेयर आहा ते आपले ओन जायते त्रास काडून ते कॅरम खेळतात. आमचे वाटेंतल्यान जायते आमचे कमी काम जाता, पूण आमचे जे प्लेयर आहा कॅरम प्लेयर जावं लेडीज जावं जेंट्स हे स्वता घरा कडेन कॅरम खेळोन आमकां ते बरें पिक्चर आमकां दाखयता. त्या देखून आमी तितून इंट्रस्ट केल्लो आहा. आतां हांव आमचो दिनानाथ ऑल इंडिया कॅरम फेडरेशनाचेर हांव वायस प्रेसिडेंट जाल्लो आहा. वायस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशनाचेर आमचो दिनानाथ प्रेमकर आहा, तो जॉयंट सेक्रेटरी जाल्लो आहा. आनी आमी आतां इतले गांव भोंवन येयल्या कारणान आमकांय गमता की कशें बाबा भायल्या गांवांनी कॅरम चलता, कसो कॅरम वाडटा. ते आमी आतां जायते शिकलेले आहा. आमकां जाय जें पळय महाराष्ट्रान जाता आनी दिल्लीक जाता कॅरमाचो बरो दर्जो, त्या दर्जाचेर आमकां कॅरम पावोवपाचो आहा. आनी आमचो प्रयत्न आसतलो की आमी त्या लेवलाचेर हे पावयतले. आमच्या मिनिस्टरान सांगलां, जय जवान सांगलां, तेजो आमकां सदांच तेजो आमकां तेंको आसता. जावं आमचो आतां राजेश तारकार आसलो, तोय आमकां सपोर्ट करता. तो आमचो लास्ट मेंबर जावन आहा. आनी बरे मेंबर आतां आमच्या एसोसिएशनान जॉयन जावपाचे आहा आनी जॉयन जायत आहा. हें आतां कॅरमाचो आमचो दर्जो गोंयान तरी भरपूर वाडपाचो आहा. आनी हांव समजता आमची जी पळय आतां ही भुरगीं वयता ते आमकां बरें नांव हाडटले, बरें खेळटले आनी बऱ्या डिसिप्लिनान ते परत येतले अशी हांव आस करता. 46 ज्युनियर नॅशनल लेवल कॅरम चॅम्पियनशीप जी नागपुराक जावपाची आसा, ताका आमचे गोंयचे सगळे कॅरम टॅलंट हेका आयज ही टीम धाडपाची आनी तांकां आयज सगळ्यांक हांव विश करपाक हांगासर मुद्दाम येयल्लो आसा. तशेंच तेंची जी जर्सी आसा हे जर्सीचें अनावरण फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द जर्सी आनीक ते एक जालें. तशेंच लास्ट इयर तेंचे सर्टन इश्यूज आसले. हांव एक तांकां तेंचो समर्थक तांकां लागच्यान तांकां पळयता आनी आय ट्राय टू सपोर्ट देम इन एवरी बीट वट एवर आय कॅन पॉसिबली डू. लास्ट इयर आमी ताका स्पॉन्सर केलेले द जर्सीज, तेंचे शूज, ट्रॅक पॅन्ट्स, वट एवर कितें आसा तेका आमी ताका हेल्प करपाक प्रयत्न केलो. पण एट द सेम टायम आय स्ट्रॉंगली बिलीव दॅट तेंचे सर्टन इश्यूज आसा वीथ रिगार्ड टू रेकग्निशन. तेंचे एसोसिएशनाचे कितें प्रॉब्लम्स आसा हे सरकार दरबार वचपाक जाय आनी ते आमी व्हरतले आनी ते जाता तितल्या बेगीन रिजॉल्व करपाक प्रयत्न करतले. तेच्या कारणान दे डोंट हॅव टू गो एंड आस्क फॉर स्पॉन्सरशिप्स, दे डोंट हॅव टू गो टू पीपल फॉर स्पॉन्सरशिप्स. गव्हर्मेंट इज केपेबल, गव्हर्मेंट इज स्पॉन्सरिंग द अदर गेम्स, प्रमोटिंग द अदर गेम्स. सगळे तेंचे स्टे म्हणनाका, तेंचे ट्रान्सपोर्टेशन, थंयसरले जेवपाचे खावपाचे इज टोटली टेकन केअर ऑफ by the government in other sports. So even this sport, Carom, we've got lovely talent, we've got some good talented Carom players. Tenka प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा. We have somebody like Francis Serrao who has reached up to national जी आमची organization आसा. He is appointed as a vice president on that organization from Goa. तर म्हाका दिसता we have got our voice even at that level. So why not in Goa? Why are we falling back? Why are we still lingering behind? So I appeal to the government, to the sports minister, आमचो एनर्जेटिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी जो आयज बरें काम करता ताका नांव मेळ्ळें आसा आमचो बाबू आजगांवकार, हेणें ह्या हितून लक्ष घालचें. हांव पर्सनली ताका अप्रेज करतलो अबाउट द सिच्युएशन, वॉट difficulties the Carom Association and the talent in Goa is facing. To resolve, it has to be resolved as soon as possible. My support, whatever it is, will continue to the association and then tournaments now in Goa, outside Goa.